स्कुलांनी मूल्याधिष्ठित शिक्षण मेळना ते फॅमिलीनी मेळटा। शिक्षण वेवस्थेन शिक्षित मनीस तयार केले, मात ही वेवस्था नीतिमान मनीस घडोवंक उणी पडली म्हूण आयज तेजपाला सारकेले विशय घडटात असो थमणो मुख्यमंत्र्यान मारलो। शिक्षणीक अभ्यासक्रमान गोंयचो इतिहास घालपाचो विचार तांणी उलोवन दाखयलो, मात ते पयलीं सगळ्या संबंधितांक विचारान घेतले अशें तांणी स्पश्ट केलें। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाच्या व्याख्यानमाळेंत मुख्यमंत्री मूल्याधिष्ठित शिक्षण ह्या विशयाचेर उलयतालो। Goa University has already conducted an investigation under the chairmanship of, and it has been found that there is a massive mismanagement and scam in this particular the degree qualified दिल्या पळय ते खंयच एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाक खबर ना, युनिव्हर्सिटी कडेन सारको रेकॉर्ड ना, भायल्या भायर दिल्या। They have been, I think, stopped now and action is being initiated and they are taking action. University is taking action. हातून भितर what is value, जर व्हॅल्यू एज्युकेशनाचो भाग आसतले जाल्यार what are values हे पयलीं आमकां तकलेन धरचें पडटलें। आनी एकदां व्हॅल्यूची कॉन्सेप्ट तकलेन आयलो की व्हॅल्यूची गरज कितें आसा हें जर तुमकां समजपाचें आसत जाल्यार सद्याचे ते हेल्थाचो विशय डिस्कस करा। ते हेल्थाचो जो विशय जालो म्हणजे हें सगळें जाता आसतना थिंक फेस्ट, बुद्धिमत्ता आनी विचार हाज्या खातीर चर्चा करता करता कितें केलें, जे कितें गजाल केली पळय म्हाका दिसता ताजी कारण एकूच आहा। ताजें कारण शिक्षण करता आसतना आमी डिग्री होल्डर्स निर्माण केले, आमी शिकून व्हॅल्यू आशिल्ले लोक निर्माण केले। वी हॅव क्रिएटेड लिटरेट पीपल, वी हॅव नॉट क्रिएटेड एज्युकेटेड पीपल। एज्युकेटेड मनीस असो केन्नाच करचो ना। ती सोडून I will ensure that right history will be introduced after taking everyone stakeholder into confidence. Taking every stakeholder into confidence, we will definitely introduce history of Goa. Obviously, you should know history of Goa. त्यामुळे शाळेंच्यान तुमकां व्हॅल्यू मेळटले ही कल्पना काडून उडया। शाळेंच्यान तुमकां इन्स्ट्रक्शन्स मेळटा, मॅन्युअल इन्स्ट्रक्शन्स। You can become expert in operating a computer, a program, but you may not be expert in understanding what is right and what is wrong. Education and value based कितें जर तूं घालतले आमी आमचो प्रयत्न चालू आहा, विशय चालू आसा। मे बी फुडल्या वर्साचे एकेडमिक इयर विल इंट्रोड्यूस ऑल दीस, बट दॅट इज ओनली अ सप्लिमेंटरी, दॅट इज विटामीन, multivitamin. The real education or real value should come from the family. आवय बापाय कडच्यान जे शिकता ते रियल व्हॅल्यू आहा। शिक्षणाच्या एखाद्या विशिष्ट भाशेचेर तांचो कमांड आयलो म्हणजे ते स्मार्ट जातले अशी जर तांची समजूत आसत जाल्यार यू आर गेटिंग सोल्ड ऑफ बाय द एक्सटर्नल पॅकेज, नॉट बाय द इंटरनल मटेरियल. डोंट बॉदर अबाउट बॉटल, ऑलवेज बॉदर अबाउट वायन. त्यामुळे भुरग्याक जर तुम्ही खरें कितें दितले जाल्यार एक्सटर्नल पॅकेज दिवं नाका, ताका समाजात व्हॅल्यूचो अर्थ कितें हे ताका लक्षात हाडून दिया तुमच्या वागण्या वयल्यान. कर्नाटकान म्हादयवेल्या प्रकल्पा आड दिवचल आनी सत्तरींतल्या सगळ्या पंचायती आनी जिल्लो पंचायतींनी थाराव घेवचे असो उलो म्हादय वाचोवपा खातीर सांखळे जाल्ले बसकेंत फुडाऱ्यांनी मारलो. सध्या हो वाद म्हादय उदका लवादा मुखार आसा. प्रकल्पाचेर बंदी आसूनय कर्नाटक प्रकल्प तडीक लावंक पेटला. हे थाराव राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्याक धाडपाचे थारला. कर्नाटकान काम बंद केले ना जाल्यार ताचो परिणाम हांगसरल्या कर्नाटकी लोकांक भोगचो पडटलो अशी शिटकावणी फुडाऱ्यांनी दिल्या. सत्तरी आनी दिवचले तालुक्यात विशेष करून कारण डायरेक्टली अफेक्टेड जर दोन तालुके आमी आसात. ओके, ह्या दोन्ही तालुक्यांतल्यान आमी प्रत्येक पंचायतीच्या मिटिंगेचो एक ठराव पास करचो. गोवा राज्याच्या पर्यावरणाला, जंगल संपदेला, प्राणी मात्राला आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेला बाधा आणणारा असल्याने आम्ही कळसा बंडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्याचा ठराव संमत करत आहोत. हो ठराव जो असा हो प्रत्येक पंचायतीच्या परत जिल्हा पंचायतीकूय आम्ही रिक्वेस्ट करतले की या ठरावाची प्रती हो ठराव त्यांच्या मिटिंगेत त्यांच्यानी घेवचो. 3 आणि 2 5 मतदारसंघ तसे 5 मतदारसंघात आम्ही कोऑर्डिनेट करून ठरावाची प्रती एकीकडे हाडून हे आम्ही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान तसेच एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर सेंटर यांच्यापर्यंत पावूया. खरें म्हणजे गोवा सरकारान ट्रायब्युनलाची मागणी करून एकंदर हो जो प्रश्न आसा त्याचो गुंत वाडयलेलो आसा. गोंयकारांक आवाहन करता
की हे जे कर्नाटकी कोण गोंयांत आसात, जर कर्नाटक सरकार आमच्या म्हादयेचो जर गळो आवळपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आमकां गोंयकारांक आतां ह्या कर्नाटकी लोकांचो गळो आवळपाचो वेळ येयलो आसा. पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सगळ्याच लोकांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडोवंक जाय अशें मत मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान उक्तायला. वास्को दाबोळे मतदारसंघात जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या अधिवेशना उपरांत मिडिया कडेन उलयतना ढवळीकारान हें मत उक्तायलें. पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सुमार 6,000 लोकांचीच नावां वेंचणूक आयोगान काडून उडयल्यात. उरिल्ल्यांची उडोवची अशें ढवळीकार म्हणटा. पोर्तुगेज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सगळ्याच लोकांची नावां मतदार वळेरींतल्यान काडून उडोवंक जाय अशें मत मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान उक्तायलां. वास्को वाडे वाठारांत जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या अधिवेशनात उलयतना ढवळीकारान हें मत उक्तायलें. जे पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून घेवन किंवा पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयांत रावता ते खऱ्या डिलीट जावपाक जाय, त्यांचे लिस्ट सारकें मागोवप जाय. आज 6,000 डिलीट जाले आनी आज पेपरार आयला 33,000 तशें आसा म्हणून. जी नांवां पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून आसा ती सगळी होम मिनिस्ट्रीन पोर्तुगेजांतल्यान मागोवंक जाय आनी ती धाडूंक जाय आनी ती डिलीट जावपाक जाय. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी मोगो पक्ष घटमूट करपाचें पक्षान थारायलां. त्या खातीर दाबोळे मतदारसंघात पक्षाचें अधिवेशन जालें. ह्या वेळार नवी कमिटी वेंचून काडली. दीपक ढवळीकारान अधिवेशनाचें उक्तावण केलें. दाबोळेंत मोगोक बरें भवितव्य आसा अशें सुदीन ढवळीकारान सांगलें. आमी प्रत्येक शेनवाराक किंवा आयतारा समज तो शेनवार जावना फुडले शेनवार येतले, पूण एक शेनवार म्हयन्याचो हांव आनी ऑल्टरनेट लघु मामलेदार म्हणजे 2 म्हयन्यांनी किंवा आमी दोगूय बरोबर येतले अशें आमी करत रावतले. कारण हो जो मतदारसंघ आसा तो मोगोचो प्रभावीत मतदारसंघ आसा, जाका मुखार आमच्या सगळ्या लोकांक एकठांय जर केले जाल्यार आमच्या उमेदवाराकूय भवितव्य आसा, आमकांय भवितव्य आसा. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.